Levi-Xastr chapter 17. Sorvesporan मोइजेसाक सांगलें, आरोनाक, ताच्या पुतांक आनी सगळे इस्रायल पोरजेक सांग. सर्वेस्पोरान आज्ञा दिल्या ती इस्रायल पोरजेंतलो कोणूय मोनीस सर्वेस्पोराक बॅट करूंक एक गाय, मेंढरो व बोकडी कायद्याच्या जाग्या भायर मारता म्हणजे सर्वेस्पोराच्या तोंबूच्या दाराशी न्हय, तो सुमुतीचेर आड आयलो. ताणें रगत वारोयलें आनी तो देवाचे porjê भायर पोddलो. ह्या कायद्याचो अर्थ असो की जीं जनावरां इस्रायल पोरजा आदीं खंयसरूय मारून सर्वेस्पोराक बॅट करी, तींच आतां तांणी सर्वेस्पोराच्या तोंबूच्या दारा मुखार याज्ञिकाशीन हाडचीं आनी एकताराचे बेटे सारकीं मारचीं. याज्ञीक जनावरांचें रगत वेदीच्या चारूय वाटांनी उडयतलो आनी ताची चरब वेदीर उलपायतलो आनी हो परमळ सर्वेस्पोराक मानतलो. इस्रायल पोरजेन आतां खंयसरूय शेतांत आपलीं जनावरां मारून देंवचाराक बोकडे भेटयल्ल्या पोरीं दिलोल्या कायद्याचेर आड येवचें न्हय. सर्व येवच्या कालाक इस्रायल पोरजेन हो कायदो सांबाळूंक जाय. कोणूय इस्रायल पोरजेंतलो वो हांचें मोदें जियेतलो porko monis सर्वेस्पोराचो तोंबू bhairavun दुसऱ्या khoinchea-i zagear Sorvesporak bhett वो bhett korta हो Sorves-porache porjê bhair poddlo. इस्रायल पोरजेंतलो कोणूय वो हांचें मोदें जियेतलो porko monis रोगता सयत मांस खाता ताका सर्वेस्पोर आपले पोरजेंतलो कसो लेखचो ना. सगळो जीव रोगतांत आसा, ह्याच पासत सगळें रगत पोरजेचीं पातकां पयस करच्याक वेदीर व्हारूंक सर्वेस्पोरान हुकूम दिला. रोगतांत आसा तो जीव सगळीं पातकां पयस करता. ह्याच खातीर इस्रायल पोरजेन वो हांचें मोदें जियेतोल्या पोरक्या लोकांन रगत पिवचें न्हय म्हूण सर्वेस्पोरान फर्मायलां. इस्रायल पोरजेंतलो कोणूय वो हांचें मोदें जियेतलो porko monis रिती प्रमाणें शुद्ध जनावर वो सुकणें धरता ताणें ताचें रगत जमनीर व्हारोवन तें मातयेंत पुरचें. सगळो जीव रोगतांत आसा, ह्याच पासत ताचें रगत पिवचें न्हय म्हूण सर्वेस्पोरान फर्मायलां. ना तर हो आपले पोरजेंतलो भायर पोddलो. इस्रायल पोरजेंतलो कोणूय वो हांचें मोदें जियेतलो एक porko monis आपशींच मेल्ल्या वो रानवटी मोनजाती मारून उडयल्ल्या जनावरांचें मांस खायत ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, न्हांवचें आनी सांज पर्यंत तो अशुध्द उरतलो. अशें करिना जाल्यार ताणें आपले कण्णेचो परिणाम भोगचो पडटलो. देवाचें उतर हें.